मोगाचे न्हू आज आमकां आमकां बरी बावार्थान जियोंक उलो दिता. सकड आमी अखंड बावार्थान जिये जाय आनी तोच बावार्थ आमी पाळी जाय आनी परगटी जाय म्हणून ती आमकां उलो दिता. तर आयचे नव्यान आमी वांटो घेता आसतना मागया आमचो बावार्थ देवान सोडोवच्या खातीर सांगा ताचो बावार्थान जियोंक देव आमकां कृपा संपूर्ण रितीन फावो करता आसतना आमी ती स्विकार करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसो. आयच्या दिसाची मिसाची दिसा ह्या रितीन आसात. आल्फी लॉरेन्स डिसोजा आनी लिली डिसोजा आत्म्या खातीर सेवरेन डिसोजा नित्याचेर पयलो वाडो हें बलिदान भेटयता. सांगातास मेवलिनाचो जल्माचो दीस, अनिशा प्रियाचो जल्माचो दीस आनी पावल वेगसाच्या तेसां खातीर हें बलिदान भेटयता. तेसाच्या ह्या तेसां खातीर मागया आनी मरी एक आमचे फुडें दवरन आज आमी नव्यान वांटण येता आसतना आमच्या पातकांची दूख दर्या आनी देवा लागच्या बोक्सांनी मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सुवार पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायटा धरून बरें सोडून पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अबोड अपराध. ह्या पश्चात बगे सदांच हांव कुंवार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुवार पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. काकूळदारा देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमच्या असतकायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतल्यान आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. पावलोन कोळसेगरा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप. भवा भयणीनो, तुमी एक कालार देवातावन पयस सरल्यात. तुमच्या खोट्या करण्यांक लागून तुमच्या काळजांनी तुमी द्वेस आटोवन आसल्यात. पूण आतां क्रिस्तान आपल्या मोरणा मारिपात ताच्या कुडी थंय तुमकां राजी केल्यान आनी देवा समोर बगेवून कतावीन आनी निरपराधीकन तुमकां भेटोवन दिल्यान. देखून तो वळ तुमकां लाभल्या सुवार्थेच्या बोरवोसातावन पयस सरण आसतना तुमच्या भावार्थान तुमी तीर रावा जाय आनी घट रोंबा जाय. ही सुवार्ता संवसारान सगल्यांनी परगट जाल्या. म्हाका पावलाक हे सुवार्थेचो सेवाक नेमला. देवाचे उतर हें. श्लोक. देवच म्हजो आदार. तुज्या नांवांच्या पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बळान म्हाका न्हीद कर दी. म्हजे मागणें आयक देवा. म्हज्या उतराक कान दी. श्लोक. देवच म्हजो आदार. देवच म्हजो आदार. सर्वेच परस म्हज्या जिवाचो राखणो हें हांव जाणा. देखून ददोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयतां आनी तूं बोव कानवलो म्हणून तुका वाकनता. श्लोक. देवच म्हजो आदार. उद्गार.
हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत म्हणटा सोमी. मुजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यांनी बापाशी वचोंक जायना. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. एका साबत दिसा जेजू गोवाच्या शेतां मदल्यान वेता आसतना ताणें ताचे शीस थोड्यो कणश्यो मोडून त्यो हातार घोंसटून खाताले. हें पळयल्ल्या फारिजेवा मदल्या थोड्यांनी म्हळें, साबत दिसा आडवारलेलें तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकच खावंक आडवारलेलें समर्पीत उंडे तांणी काण केले आनी आपल्या सांगात्यांक दिले न्हय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पूत साबता सयदनी म्हूण येत. देवाचें उतर हें. फाटल्या दिसांनी आमच्या मोबायलाचेर यूट्यूबाचेर एक व्हिडिओ आयिल्लो आनी तो व्हिडिओ अशें करता की दोग जाण आपलें तोंड धांपून बंदूक घेवन दोगांक जिवेशी मारूंक व्हरतात, जे क्रिस्त जावं जिणे जिवंक मुखार सरतात ते. तांकां एकसुऱ्या जाग्यार व्हेल्ल्या वेळार थंयसर तांकां सांगतात, इल्लोसो वेळ आसा तुमकां, ह्या वेळा भितर तुमी निजाकी जेजूक मानतात जाल्यार आमी तुमकां शूट करता, नाजाल्यार तुमकां सोडटा. तुमकां जीव जाय जाल्यार तुमी सोडयेत, तुमी वचेत, आमी तुमकां कांय करना. पूण जेजू आनी क्रिस्तांव धर्म पाळोवन जेजूच्या फाटल्यार जावं खुशी आसा जाल्यार तुमकां आमी शूट करता. दिल्ल्या वेळा भितर एकल्यान चिंतलें, म्हजो जीव हांवें सांबाळचो बरो. म्हजी बायल भुरगीं आसात, म्हजी इश्ट मित्र आसात, आनी केला अवधेची जिवीत म्हाका जिवंक आसा, देखून हांवें कित्याक मरा जाय. आनी तो म्हणटा, हांव जेजूचेर विस्वास दवरिना, हांव म्हजो भावार्थ सांडटा. आनी एकलो म्हणटा, बोब मारून सोम्याक अर्गां दिता, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या तुका हांव अर्गां दिता. हो भावार्थ म्हणलें दिलें तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. आनी देवाची व्हडल्यान तो स्तुती गायता, व्हडल्यान तो स्तुती गायता. आनी आयकल्ले ते दोग व्यक्ती तांकां जिवेशी मारून व्हेल्ले. तांचे मदें कोणें भावार्थ सांडलो ताका ते शूट करतात, आनी कोणें भावार्थान घट रावलो आनी देवाची अर्घ आनी स्तुती करूंक लागलो ताका सोडटात. आनी ताका वेंग मारून ते जेजूचो पाटलाव करूंक जेजूक वेंग मारूंक येतात. म्हाकाच्या भाव भयणो, आज मरी आमकां भावार्थान जियोंक आमकां शिकयता. भावार्थान जियोवचें म्हण सांगल्यार न्हय फकत बरें जाल्यार बरें, वायट जाल्यार सोडचें तशें न्हय. जरी तर भावार्थ आमचें तें ना, मध्य दर्यान सांपडलें एका तारवा बरी आमचें जिवीत, आनी भावार्थ आमचें तें आसा जाल्यार अखंड भावार्थ. म्हणजे कितें, एका खडपा बरी, खडपाचेर बांदिल्ल्या घरा बरी. वारें आयलें, वादळ आयलें, जायतें अनाहूत घडलें, पूण तें हालोवंक ना. कित्याक खडपाचेर बांदिल्ली बुन्याद. जावं पुरो आज आमी आसा, आमचीं भुरगीं आसात, आमचे सेसामारे आसात, आमच्या मोगाचीं मनशां आसात, जावं पुरो आमच्या मदें पिडा येवंक पुरो, कोरोना आयला जावंक पुरो, आनी कितें जालां जावंक पुरो, आनी मरण आयलां जावंक पुरो, पूण आमी भियेना. कित्याक भियेना? आमचो भावार्थ फकत तो सोम्यांचेर. कितें जाल्यार सोम्याचेर संपूर्ण आमी भावार्थ दवरता, थंयसर सोमीच आमकां वयर काडटा. देखून मरयेक थंयसर बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वेळार मरी म्हणाली, थंयसर हांव देवाची चारणी जासी. आनी बडवो म्हणटा, देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना, देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. आनी केन्ना देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना ह्या सुत्राचेर बरोवस दवरून आमचो भावार्थ बांदून हाडलो जाल्यार आमच्या जिणेंत कश्ट दूख बेजार पिडाशें कितें आयलें जाल्यार फकत तो सोम्यांचेर आमी दिश्ट घालतले हांव. आनी थंयसर आमच्या भावार्थान घट रावतले हांव. आनी सबारांक आमकां संवय आसा, इगर जेवचे, आमचे कायदे पाळचे, पूण घरा खंय तरी कस आयले जाल्यार
कोणें सांगचें तुका कसले उपद्र आसात, गोरवांक कसले उपद्र आसात, मनजाती उपद्र आसात, तोटांतले उपद्र आसात, ताणें तुका माट केला, मंत्र केला म्हणले कुडले आमी आनेकल्या कडेन वयचें, ताका पयशे दिवचे, ताका कितें हाडून येवचें आनी सैतानाक आमच्या घरांत हाडचें, देवाचें बेसो आमी होगडावचें, देवाच्या हजरपण आमच्या घरांत आमी होगडावचें, असलो भावार्थ खंडीत जावनी. एका तरा दर्याचेर वादळां सांपडल्या एका तारवा बरी म्हूण सांगेत. आज मरी आमकां शिकयता समेसाक भावार्थांत जिवच्या खातीर सगळी जिणी मरयेची जावं पावली एक जिवीत भावार्थाचेर थारायिल्लें आनी तो भावार्थ अखंड आसल्या वरवीं तिजे थंय ती देवाची आवय जावं पावली आनी तितलेंच न्ही देवाची आवय आमची आवय जावं पावली. तिचें नव्यान करता आसतना आज आमी तो भावार्थ देवान आमकां दिल्लो एक देणें कशें फ्री गिफ्ट आमी तें काणी घेवया आनी त्याच भावार्थान जिवंक प्रयत्न करया. आनी जरी तर आमी जाणा जाल्यार कोणी तरी दुसऱ्या वाटेन वयता आनी कितें करता जाल्यार ताका पाटी हाडूंक देवाची कृपा आमच्या लागीं मागया. तें सारकें न्ही, एका देवाचेर विस्वास दवर तूं, घट राव, भियेनाका. पवित्र पुस्तकान जरी तर आमी आदल्या तेस्तामेंतांत पोरण्या तेस्तामेंतांत जॉबाची जिणी पळयली जाल्यार केदो व्हडलो मनीस आसलो तो, कितली सोबाय ताका आसली, कितली सोबी सोबी भुरगीं आसलीं ताका, कितली ताका गोरवां मनजाती भूंय बाट सगळें ताचें आसलें. पूण देवान ताका परिक्षेक घालो आनी परिक्षेक घालता आसतना सगळें ताचें गेलें. ताची बायलच ताका पुरपुरो लागली, तूं कसो पिसो, तुजे देवाक शिराप घाल आनी देवाक सांड तूं, कित्याक अशें आमकां गडलाक वता साई तुका, तुवें देवाच्या फाटल्यान घट रावलाय, देखून देवाक सोड तूं. पूण जोब म्हणटा तुंय तशें म्हणटाय गी, तुंय तशें म्हणटाय गी, तुंय म्हाका बावार्थां म्हणटाय गी, हांव सांडचो ना. तुका सांडूंक तयार आसा पूण बावार्थ सांडूंक हांव तयार ना. आनी उपरांत देवान ताका वयर काडलो, उंच उबारलो आनी येदो व्हडलो प्रवादी ताका केलो. म्हाका अशें न्हू, जॉबाची न्ही कश्ट आयले म्हळ्यार दूख आयल्यार तो म्हणूंक लागलो देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव वर्तें जावं. आमच्या जिणेंत जावं आमचें तें मरण, कश्ट, दूख, बेजार, नश्ट कितेंय घडलें जाल्यार आमी देवाचें भावार्थ दवरल्यार आमी केदाळे हारना. पूण केदाळ आमी दोन दोणीचेर पांय दवरता, आमचे भावार्थ क्वेश्चन मार्क, निजाक आमी भावार्थी गी वो अनभावार्थां बरी आमी जियेता, भावार्थ हारल्या बरी जियेता. देखून आज प्रत्येक मरी आमच्या मायेक मुखार दवरून ह्या नव्यानेचो दीस आमी सारता आसतना त्या भावार्थांत घट रावया आनी त्याच भावार्थांत जियोवन जे देगेर मात आमकां शिकयता, जे कितें देवाचें उतर आमकां सांगता आनी सांगताच जो भावार्थ आमी जियेत आसतना अन्य देवांक, अन्य संगतीक सगळे पयस सोडया आनी ते आमी काल्पनीक रितीन थोड्या वस्तूंचेर दवरचें, विस्वास दवरचो, थोडे काल्पनीक वस्तू आमी करचे, खंय खंय वयचे तकली केस काडून येवचे, पूण हांगासर तीच बुद्धी तो भावार्थाची संकेत न्ही. खंयसर वयचें हाताक आलें बांदचें आनी येवचें, ते भावार्थ आमकां खंय पुस्तक पवित्र पासून दाखयना. सबार सांगता आमी करता ते भावार्थ विरोध वेता आनी आमचो भावार्थ ताचेर बांदून वयता. हांगासर काल्यां हाताक बांदला, ते पांयांक बांदला, तशें बांदला, अशें बांदला, केस काडल्या कडले तुमी जिवीत बदलता की ना. म्हाका जिवीत बदली जाल्यार आमी खंय वचून म्हणजे केस ताची गरज ना, आसले कडेच एक बरो व्यक्ती जावंक जाता, भावार्थाचे संकेत जावंक जाता. देखून आमी हर एक दिसा भावार्थांत जियेत आसतना मरी आमकां सांगात दिता, आमच्या खातीर विनंती करता, पुता म्हज्या, दुय म्हज्या, पळय म्हाका पळय, हांव सगळ्या कश्टांत, म्हज्या जिणेच्या सगळ्या कश्टांत हर एक वेळार देवाचेर मात भावार्थ दवरलो आनी देवाचें भावार्थ दवरता आसतना देवान म्हाका सांडूंक ना, पूण ताच्या पुताक ताका जल्मा हाडूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो आनी तेच पुताक तुका सदांकार तुका दिवंक तुजो सोडवणदार कसो हांव तयार जाला. म्हजे बरीच तुजो भावार्थ दवर आनी त्या भावार्थान जिये. आज मरयेक आमी देवाक अर्गान दिवया मरये देण्या खातीर आनी सांगता आसा त्या मरयेच्या देण्या वरवीं आज आमी नवीं भुरगीं जावन मरयेच्या पांयां तळां येवन तिका मान करता आसतना फुलां घालता आसतना सांगया, एक उतर आमी सांगया, मरये आज तुजे बरी म्हजो भावार्थ चडय, आज तुजे बरी भावार्थ हांवें जियोंक म्हाका आदार दी, आज तुजे बरी त्या भावार्थ अखंड कडपाच्या बांदिल्ल्या घरा बरी जावं म्हजें जिवीत म्हणून सांगून आज आमकांच आमी मरयेच्या हातांत थावन ल्हानशें भुरगें कशें आवयच्या हातांत कशें रावया आनी तिचो आवय आमकां हर एकल्यांक देवा बापा लागीं व्हरून दी आनी त्या भावार्थांत जियेवया आनी तें माठ करचें, मंत्र करचें, खोटें करचें तें बरें न्हय, तें बरें न्हय. आमच्या भावार्था विरोध जाता मात्र न्हय, ताजे उद्देश आमकां कोणाकी सस्नांची जिवीत मेळना, बदलाक आमचोच फोंड आमी काडटा आनी आमी कोंडाच्या वाटेर आसा. दुस्मानाक आमी आनी जेजू म्हणटा दुस्मान आनी सैतानाच्या फाटल्यान आमी वयता. सैताना फाटल्यान गेल्ल्या वेळार सैतान आमकां साप करून दवर जाल्यार आमचो भावार्थ आलयता, दुसऱ्यांचो भावार्थ आलोवचे बरी करता. देखून आमी संपूर्ण विश्वास दवरया, कितेंय बरें जावं दी, कितेंय वायट जावं दी. कित्याक बागेन पावल रोमाकारा बरोबर 8व्या अध्यायान म्हणटा, देव आमी सांगता आसल्यार कित्याक आमकां बें केवळ जेजू जल्मालो मरये उद्देशी थंयसर देव आमचे मदें, देव आमचे मदें आमचें सांगता आसा.
देखून मरयेच्या हर एका उतरांत सुतिगान जरी तो म्हजो दुस्मान आसा देव ताका धरणी शेवटयतलो जो कोण म्हजी वायट करता देव ताका धरणी शेवटयतलो कित्याक ल्हानविकांक देवान वयर काडलें फकत बावार्थ आसला मात्र हे आमी उसारूंक बावार्थ आसला मात्र आमच्या जियोंक साध्य आसा देखून देवाची कृपा मागया आज मनशाच्या बलिदानांत आनी आस्तावन ह्या घडये थावन बावार्थ दवरया तो बावार्थ संपूर्ण बावार्थ हाडया आमच्या खास जमानांत सगळ्या कुडीन थावन आत्म्यान बावार्थ हाडया त्या भक्तीपणान त्या बलिदानाक वांटो घेवया आनी थंयसर घेवचे जेजूक फकत आमेन म्हणचे मात्र न्ही बावार्थान वय सोम्या हांव तुजेर विस्वास दवरतां वय सोम्या हांव तुजेर विस्वास दवरतां हातान काणयतात जिबेर काणयतात जेजूक वय पूण त्या पवित्र जेजूक निजा की बावार्थान काणयता जाल्यार कितले अपुर्बायन काणयता कितले भक्तीन आमी काणयता फकत आमी एक धाकटो एक उंड्या कुडको काणी घेना पूण नीज जेजूक आमचें तें काण घेता नीज ताचें महासारगत आमी काण घेता हेंचें सांगता भक्ता थंय घडलें हेंची गर्मा थंय घडोवन आसा आनी नीज जेजू आमच्या सांगाता आसा ताचें तें बावार्थ वाडोवंक त्या सांगता बावार्थ संपूर्ण दवरूंक कितेंय जावं दी म्हणच्या जिणेंत कितलेय कश्ट येवन दीत आघात त्रास मरण कितेंय येवन दी आमी कोणाकच भियेना फकत आमी देवा सांगता जेतेना ताची खुशी म्हजें तें जावं दी कशें जॉबान केलें गे आनी हेरांनी केलें गे सांता भक्तांनी केलें गे तशें आमचे जिणेंत हे सांता भक्त आमकां लासोवंक दिलें म्हाका लासात तुमी म्हज्या हात पांय कातरात तुमी म्हाका तुमी कश्ट यात तुमी म्हाका वयर व्हरून तुमी सकयल उजो घालून म्हाका लासात तुमी हांव भियेना कित्याक जेजू म्हजे सांगाता आसा आनी असलो बावार्थ तें आसल्या वरवीं ताच्या बावार्थाचें फळ जावन त्या बावार्थाच्या बियाचें फळां जावन आमी आजून आसा बावार्थ फाडूंक आमी हालचे न्ही दलचे न्ही बावार्थांत घट रावया आनी सोम्याक मात्र मानून काण घेवया सोम्याक मात्र मानून काण घेवया सोम्याक मात्र आमी मानून काण घेवया देखून सोम्याच्या उतरा प्रमाणे जिवंक तो आमकां आदारीत आसतना आयच्या दिसा प्रत्येक थरान आमचो बावार्थ आमी वाडयत आसतना ह्या दिसांनी कोरोना लागून आमी 1-2 वर्सां जालीं आमच्या घरांत कितल्या मागण्या आसा कितले रजार आसा कितले आमच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयता कितले आमच्या घरांनी देवास्पणाची वस्तू घडटात ते आमी हर एकलें जाणा म्हणटा आसतना खंडीत जावं दी आमचें घर एक मागण्याचें जावं दी बावार्थाचें जावं दी बरेपणाचें जावं दी शांती समाधान जावं दी कश्टांत आमी सांगाता म्हळ्यार कुटाम कशें जिवचें तशें जावं दी हाचे वरी आमचो बावार्थ चडटलो वाडटलो आनी त्याच बावार्थ आमी जियेत आसतना आमकां कसलें बादाक येवचें ना आयलें जाल्यार तें सोंसून व्हरूंक आमकां देव कृपा दिता कित्याक आमचो बावार्थ अखंड जावन आसा देवा आमच्या समस्यांचेर मरियम उद्देशान आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. म्हाका म्हज्या भयणी भावांनी आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानता तसलें जावं दी म्हणून देवा आमच्या भोव कनवाळ्या बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भक्तीन आमी उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं हांवें तुजे कृपेच्या आदारान आमी सदांच तुका मानता तसलें बलिदान आनी सदां जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वर आमच्या त्रेक देवाक आमी दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
नित्य मायेच्या जल्माच्या दिसाक आमी तयार करन तिचो उगडास करन आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणटाव. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपरमे तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूज जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गावन म्हणटा. पवीत 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 दळबारांचो सर्वेस पोर्तू सर्गानी संसार बोरला तुझ्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कस मरण सोसून वेच्या आदी जेजू रुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. बापा जेच्या मरणाचो पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत दिवन सौंड आनी सुडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतील आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितुमेचे विस्तार जाल्ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तू जर मेल्यांत ते आमच्या भावा आनी भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माय सांगाती तिचो बती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदत्ता आनी सर काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकांय फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरुंदराच्या आज्ञा मानान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार सरेस्परासर वायटांतले विघ्नांतले खोटेपणांतले सर तरेच्या पिड्यांतले तूं आमकां निवार दया करना जिवितांत सवस्त आमकां दी सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदर दोता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवड चलयताय ससनांच्या ससनाक सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान शांती दिव्या शांती तुमचे सोबे आसूं देवाचे शेळये संसार तुमच्या स्मृतीसाठी तुला कोणी सलाम काढतो असं जावन असो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयले आमी सगळीं सुभागी
प्रार्थूया. भोवकन व्हडले बापा भाग्यवन नित्य धर्मा एक आज आमी मान दिताना तुवें आमकां सुरयेच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरे जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते नित्य धर्माची देख घेवन तिचो भावार्थ आमच्या काळजांत आमी अनुभवून तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्यार सुडवणदाराची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्त शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. बाळक मरियमा पासून विनंती कर. प्रार्थुया. हे मोगाळी बाळक मरिये तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयार करता आसतना भावार्थाच्या देण्याचें मोल समजूंक आनी आमचे भोंवती भावार्थाचो साक्षी जावंक तूं आमकां तुजो आदार दी. ह्या यात्रेक संवसारार पवित्र सभेच्या तारवार आमी पैण करतना आमचे संगी जेजू आसा म्हणलें समजून ताची बरी खबर हेरांक परगटूंक आमकां तूं उर्बेवंत कर. हे आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देव पुता आमच्या सुम्यान जेजूचे नांवी तो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवड चलयता ससनांच्या ससना. सकट सांगत मेळ्या